Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. व मोगाच्यानो आमी जेजून दिल्ल्या पावणे पाताक रडा जिनी बोदाला देवाच्या राज्य लागी पावला हाचेर आमी आयकून आसूं आनी आमी आतां ट्रू रिपेंटन्स खरें प्रामाणीक पश्चाताप जिनी बदलाप म्हळ्यार कितें म्हणलें आयकून आसूं. ट्रू रिपेंटन्साक 6 इंग्रेडियंट्स गरजेचे म्हूण सांगिल्लें आसा. तातूंत 3 आमी आयकल्ले आसात. सायट ऑफ सीन पाताक पळोवचें, सॉरो फॉर सीन पातकाची दूख धरची, कन्फेशन ऑफ सीन उचान सांगचें कुमसार जावचें आनी चवथें आतां आमी आयकून आसूं शेम फॉर सीन पातकाची लज बगची. पातकाची लज बगच्याक आमकां 9 संगत्यो आमी जाणा जावंक आसा. कशें 9 संगत्यो आमकां लजेक कारण करतात म्हणलें आमी आयकून आसा. तातूंत आमी आयकलें 4 संगत्यो आयकले. पयल्यो कितें त्यो? पयल्या सुवातेर आमचे पाताक आमकां गिल्ट दोशी करता आनी दोश आमकां अपराधी करता, गुन्यांवकार करता, ते आमकां लजेक कारण जाता. दुसरें पाताक आमी आदारतना मोगाच्यानो आमी देवा विरुद्ध अनग्रेटफूल जाता, इनग्रॅटिट्यूड दाखयता. ते इनग्रॅटिट्यूड आमकां कठीण तराच्या लजेक कारण जाता. आनी तिसरें आमी आयकलें पाताक आमकां विंगे करता. sin makes us naked and when you become naked you will be put to shame. चवथें आमी आयकलें जेजूक आमच्या पातका वरवीं कठीण तराच्या लजेक आमी घालें. ते जाल्यार आमी कितली लज आमी भोगिजे त्या वरवीं म्हणलें 4 संगत्यो आमी आयकल्यो. आतां बाकीच्यो 5 संगत्यो आज आयकया. पयलें 5वें सांगचें जाल्यार आमी पाताक आदारचें देंवचाराच्या इन्स्टिगेशना वरवीं. Many sins are committed because of the instigation, special instigation of devil, and that should put us to shame. आमी पाताक आदारतना देंवचार आमकां प्रेरण करता हें पाताक कर म्हूण. पळया आमकां पवित्र पुस्तकांत जो आमचो वांजेल 13 अध्याय 2 वचन तिके वाचले. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 2. तांचे सांजेचें जेवण चलतालें जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हूण. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हूण न्हू. सैतानान कोणें? सैतानान सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मोनांत काळजांत घाल्लें. हेदोळूच घट केलो. पुरो पळय हांगा सैतान जुदासाच्या काळजांत मोनांत ताणें घाल्लें, प्रेरण इन्स्टिगेट केल्लें. सैतान अशें करता. पळया धर्मदूतांच्या कृत्यांत अनानियास आनी सफीरा विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. 5वा अध्याय Acts of the Apostles chapter 5 verse. विकच्या आदी ती आस्त तुजीच जावन असली नाही. विकच्या आदी आस्त तुजीच जावन असली नाही. आनी विकल्या उपरांत तुका मेळिल्लो दुडूय तुजोच ऐवज नाही. तर असलें काम करूंक तुका कोणें मोतींत घालें? असलें काम करूंक कोणें तुका मोतींत घालें? मनशाक न्हय. देवाक तुवें फटयलें. ही उतरां आयकत. ही उतरां आयकत अनानियास देखून पडलो. हांगा पेद्रू कितें म्हणटा तुका? देंवचारान सैतानान तुका अशें फटी उलोवंक, देवा विरोध फटी उलोवंक प्रेरण दिलें म्हणटा. तशेंच आमकां जाकोब ताच्या 3ऱ्या अध्यायाच्या 6व्या वचनांत अशें सांगता. जी बी निजायकी उजो
जिबीन जाय की उजो खोटेपणाची रास खोटेपणाची रास आमच्या सांध्यामध्ये आसून आमच्या सांध्यामध्ये आसून आमची सगळी कूड भ्रष्ट करता आमची सगळी कूड बस्ट करता ती जीव आमच्या सगळ्या जिविताक आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता आणि आपुणच आपणच हेमकोंडाच्या उज्यान एनकोंड्याच्या उज्यांत आसता पळय हांगा सैतान आमची जीब सयत वायटाक उपयोग सोंकू आमी नाश जावच्याक कारण जावचें तें पॅशन आमचें पॅशन म्हणटात तें उपजयता आमचे राग जिद्द हागेतन नाबोगसाणें कामातुराई हे पुराय आमचे जिबेन ती जाता पळयात आमी सोंवचें गाळी सोवे हें पुरा खंयचे तावन येता आमचे जिबे तावन येता आनी तें कोण कारण जाता देवचार आमकां स्पेशल जावन आमकां इन्स्टिगेट करता मोगाच्यानो देखून हें आमकां चड लजेक कारणाचें त्या देखून आमी पळया हें आमच्या काळजांत जल्म दिता आतां आमच्या काळजांत उपजाता सैताना सांगाता मेळून आमी ह्या पातकाक जल्माक हाडतो पातकाक जल्माक हाडचें म्हळ्यार आमी सैताना सांगाता एक जाता आनी सैतानाची भुरगीं जाता म्हणटा भगवान हांव आपल्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायाचें 8वें वचन जो कोण पाताक करता तो देवचाराचो पळया पुरो पाताक करता तो देवचाराचो म्हणजे तूं पाताक देवचाराच्या प्रेरणा खाल आमी एक जाता पाताक करता कितलें लजेचें संगत पळोवन काडया पळया मोगाचो न्हू पातकाक देवचाराच्या प्रेरणा खाला आमी ती आयकलें सभार सांगत्यो आनी सन फोटी मारूंक देवचारान प्रेरण केलें म्हणटा भगवान पेद्र तशेंच जाकोबाच्या पत्रांत ते पुरा पॅशन्स उपजातात खंयच्या वरवीं देवचाराच्या प्रेरणा वरवीं कामातुराय जावं गाळी शिराप सवय जावं या गर्व राग जिद्द हागेतन खंय तावन उपजाता देवचारा तावन उपजाता मोगाचें न्हू कितलें लजेचें आमी देवचारा सांगाता एक जाता पळया मोगाचें न्हू मोरी माई पवित्रात्म्या वरवीं गर्भेस जाली आनी आमच्या काळजांत पातकां खंय तावन गर्भेस जातात सैताना तावन लजेचें नेंगी लजेचें नेंगी मोगाचें न्हू हें 5वें तर 6वें कितें 6वें पाताक आमकां मनजाती भाशण करता मनजात करता मोगाचें न्हू आमकां आमी मॅन इज रॅशनल बीइंग म्हणटा मनीस बुद्धीजिवी ताका रिजनींग पावर आसा खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणलें जाणा जावचें पावर आसा पदवी आसा शाणेपण आसा पूण हांगा आमकां आयकूंक मेळटा भगवान पेद्रूचें 2रे पत्र 2रो अध्याय 12वें वचन तिके वाच पळय 2 Peter chapter 2 verse 12 पूण हे मनीस सैंबा परमाणे चलतेल्या आनी आमी धर नाश करता ह्या भूत नातलेल्या क्रूर मन जाती बरी आपणाक समजा नातलेल्या संगतीचे क्रूर मन जाती बरी आमी वागता आमी वी बिहेव लायक क्रुएल एनिमल्स म्हणटा सांत पेद्रू मोगाचें न्हू होय हांगा पळया आमी पाताक करतल्यांक पवित्र पुस्तकांत बायबलांत विविध मनजातींक कंपेर केलां पळया पयल्या सुवातेर सांगचें जाल्यार जेजूचो लुकाच्या वांजेलांत 13व्या अध्यायांत 30 आनी 2 वचनांत लूक chapter 13 verse 32 जेजून तांकां जाप दिली हेरोदाक जेजू कितें म्हणटा पळय तें आयकया जेजून तांकां जाप दिली वसा आनी त्या कोल्याक अशें सांगा फॉक्स टेल दॅट फॉक्स कोल्या पुरो फॉक्स खंयच्याक मन जातीक हें केलां तशेंच मातेवाच्या वंजनांत 7व्या अध्यायांत 15व्या वचनांत जेजू कितें म्हणटा पळया फटकिऱ्या प्रवाद्या विशयान सत्राय घेया
ते तुमचेशी बोकऱ्यांच्या बेसनात ते तुमचेशी बोकऱ्यांच्या वेशांत येतात भितरल्यान ते ग्रासूंची वागता. भितरल्यान ते ग्रासूंची सुणे वागाट्टे म्हणटात. आनी आमी अनेक कुशीन आमकां आयकूंक मेळटा जोबाच्या पुस्तकांत 11व्या अध्यायान 12वें वचन, जोब चॅप्टर 11 वर्स 12, डॉंकीक कंपेर केलां, पाताक करतल्याक गाडवाक कंपेर केलां. पोकळ मनशाक कशी बूद येत, पोकळ मनशाक कशी बूद येत, पातक्या म्हळ्यार हांगा पातक्याक बूद कशी येत, आनी रानवट गाडूंक कशें सादें आनी रानवट गाडवाक सरी केला मोगाचो न्हू. आनी बघ्यान पेद्रू आपल्या दुसऱ्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत 22 वचनांत आमकां पातक्यांक सुण्यांक आनी दुकराक कंपेर करता. 2 Peter chapter 2 verse 22. सुणे आपणे वोंकल्लेंच खाता, सुणे आपले वोंकुल्लेंच वचून खाता, आनी धुल्लो दुकोर आनी धुल्लो नितळ केल्लो दुकोर परत्यान उमरांत लोळटा. परत्यान उंबरांत लोळटा. ह्या गादी तांचे विशयांत ही गाद तांच्या विशयांत जे कोण परत्यान एक कुशीन कुमसार दोनचे आनी एक कुशीन तेन पाताक करचें तांकां सांगिल्लें आसा. मोगाचें न्हू आमकां मनजातीक कंपेर केलां. मनजातीक मोगाचें न्हू पाताक करतले क्रूर मनजात जाल्ल्या बरी. क्रूर मनजात म्हणल्यार आयकले पळय आजकाल आमकां आयकूंक मेळटा गँगरेप कितें आयकता आमी एक त्या रस्त्या वयल्या सुण्याक पळया सुणें कोलगे फिमेल डॉग ताच्या एक फिमेल डॉगा फाटल्यान कोलग्या फाटल्यान 8-10 पेटे फाट धरून वेतात. तशें आमी आज त्या पेट्यांक सरी जाल्या बिकम लायक डॉग्स. पळया कितें आमचें रिजनींग पावरच वता. वी बिकम ब्रुटीश. आमकां कुरपा फाव जाल्या ती कुरपाच आमी होगडून काण घेतो. पळया हांगा एक भाग्यवंत आगर म्हणलो राय तो भाग्यवंत जाल्यार आपूण एका मनजाती भशेन म्हणून आपणाचें उणेपण वळखून घेता. Proverbs chapter 30 verse 2 वाच पळय. Proverbs chapter 30 verse 2. हांव मनशा मदलो भोव व्हड मूर्ख. मनशाचें गिन्यान म्हाका ना. पळया मोगाचें न्हू आमची परिस्थिती कशी जाल्या. आमकां कीर्तन 8 verse 5 अशें सांगता. Psalm 8 verse 5. तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रास, तुवें मनशांक देवदूतां प्रास इल्लो ल्हान केलें. पळय आमकां देवदूतां सांगात कंपेर केलां. आनी जेजूस म्हणटा लुकाच्या वांजेलांत 20 अध्यायांत ते फारीजे शास्त्री सादुसेव येवन पुनर्जीवनपणाच्या विशयान जेजू ट्रॅप करूंक पळयतना जेजू सांगता कितें म्हणटा. लुकाचो वांजेल 20 अध्याय वाच पळया तिके. देवदूतां सारकी ती कित्याक ती मरनात. ती देवाची भुरगीं आमी पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ली. कित्याक ती पुनर्जीवनपणांत वांटेली जातात. पळय हांगा जेजू म्हणटा आमी जी पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ली आमी आज बरी जाता. आमी आज बरी जाता. आमकां मरण ना. आमी काजार जायना म्हणून जेजू तांकां जाप दिता. पळोवंक मोगाचें न्हू आमकां आंजांक कंपेर आंजाचे सारके सोबायचे आमी देवान आपल्या सारक्या सोबायचे आमकां केल्लें रचलें. आमकां आमी थंय मुकुटूच धुळींत घालो न्हय पातका वरवीं. कितली लज आमकां भोगिले. 2 सामुएल 13 अध्याय 23 ते 38 वचनां. 2 सामुएल chapter 13 verse 23 to 38 आमी वाचल्यार आमकां दावीद रायाचो आमनोन म्हणल्या पुता विशयांत आनी दावीद रायाचे अनेक धूव तामार म्हणलें ते हाफ सिस्टर जाता आमनोनाक. भारी सुंदर तें. ताचेर राची दिश्ट पडटा. ताचेर मोगाट पडटा आनी ताका भोगूंक आशेता.
आनी ते अनेक लोक आसता ताका सल्ला दिता एक काम कर तुका पिड्यान पडिल्ल्या बरी नाट्यन कर आनी तमारानूच जेवन तुका हें करीजे कितें तुका रांदून वाडीचें म्हण सांग आनी ते आयिल्ल्या वेळार सगळे तुज्या सेवकांक भायर घाल आनी आयिल्ल्या वेळार ताका तूं उपयोग सी सैतानाचें आयकलां आतां हांवें पांचव्यांक सांगिल्लें न्हय सैतानान प्रेरण दिलें हाका आनी तशेंच केलें पूण तें तामार म्हणटा अशें करनाका अशें गजाल बुरशेंपण करनाका लजेचें करनाका जाय जाल्यार तूं म्हज्या बापाय कडेन म्हाका तुका काजार करून दिवंक सांग बरें सांगता तें बरें सांगता जाल्यार हेचें पॅशन मूर्ख मृगा भशेन मनजाती भशेन हो जाता एक क्षणाच्या शुल्लक सुखा खातीर ताका रेप करता बलात्कार करता उपरांत ताका धांवडयता मोगाचें न्हू पळय कसलें मूर्खपण कसलें मनजातपण बिहेव्स लायक ए ब्रुटिश बीस्ट आमी अशें करता मोगाचें हांव सांगता तशें आमकां लागू करून काणगे हा कसली लजेची गजाल आमी आंज बडव्यान बरी आसिजे तें सोड न्हू आमी धरणीक शेवटाले हांव मूर्ख मृगा बरी जालें हांव मनजाती बरी जालें हांव कितलें लजेचें मोगाचें न्हू सातवें जावन आसा मोगाचें न्हू एवरी सीन ब्रिंग्स फॉली Every sin brings folly, and with that you are put to shame. You become foolish and you are put to shame. मोगाचें न्हू आमकां हर एक पाताक पिशे करता खंय पिशे पाताक करतले पिशे म्हणटा देवाचे उतार जेरमाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 4थ्या अध्यायांत 22 वचन तिके वाचपे मुजी पर्जा पिशी मुजी पर्जा पिशी देव पळय हांगा खंयच्या तरान देव कंटाळटा म्हजी पर्जा पिशी ती म्हाका वळखना ती म्हाका वळखना भूत नातलेली भुरगीं ती तांकां समजून येना तांकां समजून येना वायट कशें करचें म्हण ती जाणात वायट कशें करचें म्हणटा आनी ती जाणात पूण बरें करूंक तांकां वचूना पुरो पळया मोगाचें न्हू आमकां देवूच सांगता पाताक आदारतना आमी पिशी म्हणटा आनी पिशेपण कितलें लजेचें पळया मोगाचें न्हू आमी जेजू आमकां सांगता जो आमच्या वाजेल्यान 6व्या अध्यायांत 27 वचनांत कितें सांगता हांवें वाचपय तिके नाश जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय बगार वावुरा तुमी सस्नीक जिणेक बाळता तसल्या खाणा खातीर पळय हांगा देव आमकां जेजू आमकां सांगताच आसा आमी ह्या संवसारी वस्तू खातीर संवसारी नाश जातल्या वस्तू खातीर जिवचें न्ही चिंती हांव तुमकां कितें केबीसी कलेक्ट कोण बनेगा करोडपती हांव पळयना तें म्हाका गोत्तू ना पूण आयकलां पळयात तातूंत तुमकां एक चान्स मेळटा तुमी येतात थंय आन्सर करतात सगळे आन्सरां बरें जातात तसात एक आन्सर चूक करून सोडतात चूक केल्ल्यानच तुमी आउट म्हण चिंत्या तुमकां कितले गी लाख गी करोड गी पयशे मेळ्ळे जाल्ले तुमी कितें म्हणटात तें कसलें पिशेपण केलें हांवें कसलो पिसो जालो हांव तुमी तुमकांच पिशे म्हणकान घेतात पळया संवसारी वस्तूंक त्या नाश जाल्या माला खातीर वावर नाकात नाश जावच्या माला खातीर वावर नाकात बघ्यार ससनाक बाळटा त्या सर्गींच्या जिविता खातीर त्या महिमेचो मुकुट जोड घेवंक ससनाक बापा वजीर देवा वजीर जेजू वजीर संतोषान सर्गींच्या आन पडवे केरुबी सेराफिमा सांगता कितें महिमाचो मुकुट माय मरिया सांगता सांजुजे सर संता भक्त पात्रियार्क प्रवादी आपोस्तल सर मागतीर कॉन्फेसर संता भक्तां सांगता तें जिवनचें भाग आमी शुल्लक क्षणीक सुखा खातीर वगडून काण घेतो न्हय पिशेपण न्हय कितें आमी चिंतूंक गी ह्या संवसारी वस्तूंक लब्ध जावं न्हय गी कामातुराई गर्व राग जिद्द हागेतन अंतू आमी बुडून वता न्हय गी बोगसूंक तयार जायना बरें जिवीत जियेना बरें उलयना ना gentle Jesus, meek and humble of heart, make my heart like unto thine.
ओ जेजू बळ्या आनी खालच्या काळजाच्या कर काळेच म्हजें तुज्या काळजा सारकें. तो सर्ग सांडून तुजे खातीर म्हजे खातीर सर्गींचो वैभव जिवीत जोडून दिवच्या खातीर आयलो, ससनाचें जिवीत जोडून दिवच्या खातीर आयलो. आनी त्या सौम्याक आमी विसरता, ह्या संवसाराक पळयता, नाश जातल्या वस्तूंक पळयता. पळय मोगाच्यानो, पळय भांगार रुपयान ताणें आमकां मोलाक घेवना. कित्याक म्हळ्यार भांगार रुपया आमकां ससनाचें जिवीत दिना. त्या देखूनच आमी पिशेपण आदार नजो, ससनाचें जिवीत वगडून काण येवचें तितलें पिशेपण मूर्खपण दुसरें आसचें ना. चिंतून पळया मोगाच्यानो, शिल्लक थोड्या सांगतींनी आमी कसलें पिशेपण आदारता. लजेची गजाल तेंगे ती, आमी लज बगीचें न्ही गी, असलें पिशेपण आदारतना. भोव मोगाच्यानो, 8वें जावन आसा, सारकें आयकया मोगाच्यानो. 8वें, अक्रिस्ती भाव भयणी पाताक करतना आनी तेंचो पाताक आमी करता आसतना आमचें मस्त कठीण तराच्या लजेक पडचें कारण जाता. कित्याक गी म्हळ्यार बाय ती कशें एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 8वें वचन वाच. एक काळार तुम्ही अंधकार जावन एक काळार तुमी अंधकार जावन आसल्यात, म्हळ्यार आमीच काळोख जावन गेल्ले. आतां सौम्या थंय तुम्ही उजवाड जावन पावल्या. आतां जेजू क्रिस्ता थंय आमी आयल्या जाल्यार आमी उजवाड जाल्या. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला. पळय आमकां उजवाड फाव जाला, आमकां स्वताचो आत्मा फाव जाला, आमकां देवाच्या त्या प्रसन्नतेन जिवचें भाग फाव जाला. आमी उजवाडाचीं भुरगीं, आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावन अंधकाराच्या भुरग्यां बरी केल्यार कितलें लजेचें मोगाचें न्हू. चिंतून पळया, आमकां देवाचें उतार फाव जाला, तांकां फाव जावना मोगाचें न्हू, तांकां फाव जावना. कितलें लजेचें पळया. चिंतया आमी, हांव एक पाताक करता आनी म्हजो अक्रिस्ती भाव सेम पाताक करता, दुसरी पातकां न्हय, सेम पाताक. आतां एक तकडी आसा म्हण चिंतया, बॅलन्स. एक कुशीन त्या अनबळटी अक्रिस्ती भावाचें पाताक आनी एक कुशीन म्हजें पाताक. कितें जाता, म्हज्या पाताकाक सकला देंवता, तितलें जड जाता तें. कित्याक हाका पाप उजवाडना, हाका देवाचें उतार फाव जावना, हाका पवित्रात्म फाव जावना. म्हाका पवित्रात्म दिला, म्हाका जेजूच्या रक्तान मोलाक घेतलां. देवाची स्वता पवित्रात्म्यान म्हाका उगडापण केल्यात. हांव उजवाड असो जाला, काळोखान अंधकार जावन नासलो, आतां उजवाडांत आयलां. आतां येवन पाताक करीन जाल्यार त्या क्रिस्ती भावाच्या की म्हज्या पाताक कठीण प्रमाणाचें आनी म्हाका कठीण तरान लजेक पडटलें. लढत्याच्या दिसा चिंतून पळया, एक वाटेन अक्रिस्ती भाव भयणी आसात, आनी एक कुशीन आमी क्रिस्तांव म्हणटले आसूं. आनी तांचे मुखार आमचें पाताक अशें जड जायत जाल्यार सीदा सकला न्ही आमी कोंडाक. जेजून म्हणचीं उतरां तुमी कोण म्हण हांव नेना, म्हणजे हांव पयस सरा, खोटें आनी नसतें. मोगाचें न्हू, कठीण तराचें लजेक पात्र जाता. आनी 9वें जावन आसा 9th कितें मोगाच्या हें आणखी सारकें आयकया, आणखी सारकें आयकया. मोगाचें न्हू, देवचाराचें पाताक आनी आमचें पाताक देवचाराच्या पातकाचें की वर्स काय हो शिकोणदार सोबीत करून शिकयता आमकां. पळय मोगाचें न्हू, देवचाराचें पातकाचें की आमचें पाताक कशें वर्स जाता तिका चिंतून पळया. देवचारान जेजूच्या देवाच्या एकल्याच पुताच्या अमोलीक रक्त आनी कुडी विरुद्ध पाताक करूंक ना. जेजू त्या देवचारा खातीर ताच्या आंजांक सांगाती आंज म्हणटा मी, डेव्हिल अँड हिज एंजल्स, तांचे खातीर जेजू मरूंक ना, तांचे खातीर जेजू मरूंक ना. तांकां जेजूचें रगत हील करूंक फावो जावंक ना. पूण म्हाका आनी तुमकां जेजूच्या रक्तान आमी मोलाक घेतलीं, त्या रक्तान नितळ केल्लीं, धुल्लीं, न्हाणयल्लीं,
पवित्र परिशुद्ध करून आपल्या मांस आणि रगत देऊन तो पोसताना आम्ही एवखारिस्तांत फाटकांत आसून अयोग्यपणान जेजूचे मांस आणि रगत सेवताना मोगाच्यानो जेजूच्या कुडी आणि रक्ता विरोध आम्ही गुन्यांवकार जातो न्ही. त्या जेजूच्या कुडी आणि रक्ताचेर आमकां सारको भवार्थ नासतना अविश्वासपणांत दुभावांत आम्ही जेजूची कूड आणि रगत सेवताना आम्ही खंयच्या मापान त्या कुडी आणि रक्ता विरोध गुन्यांवकार जातो आणि कितल्या मापान आम्ही लजेक पडतो. लज सोसूंक कशें. दुसऱ्या मोगाच्यानो आंज बडवे तांणी फाटाक आदारलेल्या तक्षण तांकां पनिशमेंट फावो जालें. जजमेंट वॉज पास. दे वर डॅम्ड. तांकां झडती फावो जाली आनी तांकां देवान आपल्या महिमेच्या त्या समोर आशिल्ले थंय तावन भुमी वैकुंठा भुमीच्या पाताळाक लोटून उडयलें. देव तांचे थंय पेशंट जावना सोंसणीक जावना. पूण हांव आनी तूं जेजूच्या सोंसणिकाये विरुद्ध देवाच्या सोंसणिकाये विरुद्ध वेतो न्ही. फाटका वयर फाटका आमी करतना देवाचे सोंसणिकाय आमी पेशन्स आमी ट्राय करतो न्ही. मोगाच्यानो इतल्या मापान आमी घडये घडये आमी फाटाक करता आसतना चिंतून पळया मोगाच्यानो देवाचे पेशन्स सोडा. जोब पेशंट म्हणटात सोंसणीक आनी आंज पडले सोंसणीक तांचे पेशन्स सयत हें जावंक पुरो. ते सांडूंक पुरो. पेशन्स आमचेर तांकां राग येवंक पुरो. जाल्यार देव म्हजें तें तुजें तें काकूट दाखयता न्ही. पळयत म्हजें तो हांव खाण व्हरिना न्ही. सावलाक हांव खाण व्हेल्ल्या बरी खाण व्हरिना न्ही. मोगाच्यान चिंतून पळया तिकें आंज बडव्यांक सोंसणिकाय देवाचें फळ जावना न्ही. तिसरें जावन सांगचें जाल्यार आंज बडव्यांक कसलेंच एग्जाम्पल नासलें. तेच आमकां एग्जाम्पल जालें. पळया तांणी फर्स्ट पाताक आदारलें तांकां मॉर्निंग स्टार म्हणटात आनी ते आंज बडवे लुसिफरा संगाता पडले. आमकां तें उदाहरण फावो जालां न्ही. एग्जाम्पल वी हॅव एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलन एंजल्स. Yet we are sinning. We have an example of the first world which was completely destroyed. पहिलो सुरविलो संवसार पुर्तुगाला वरून बुडयलो नोये आनी ताचें कुटुंबांत वांटलें तें आमकां वत आसा न्ही. सोदोम आनी गोमोरा उज्याचो गंधकाचो उजो नाश जालो न्ही. लोताची बायल मिठाची खांबो जाल्लें उदाहरण आमकां आसा न्ही. कसलें पिशेपण आमचें. कितली लज आमी भोगिजे. महिम्याचो मुकुट आमी होगडोन काण घेतो न्ही. सस्नाचें सूख होगडोन काण घेतो न्ही. फाटका वरवीं आमकां दूख जाता. लज भोगता फाटाक आदारूंक लज भोगता मोगाच्यानो ना. मोगाच्यानो देवच म्हणटा ही फर्जा आमकां दूख धरूंक येना. विकेड पीपल हॅव नो शेम म्हणटा. जफानिया प्रवादीच्या पुस्तकांत 3 अध्याय 5वें वचन सी. दर पांत्यार चुका नासता तो हे करता. पूण नश्त्यांक लज म्हणल्यार नसत्यांक लज म्हळ्यार कितें म्हूण कळीत कितें म्हूण कळीत ना. खोटे नसते विकेट. तशेंच देव जेरेमाया प्रवादी मार्फत 6व्या अध्यायांत 15व्या वचनांत अशें सांगता. आयकया मोगाच्यानो. तांकां आपल्या कंटाळ्याच्या करण्यांची लज दिसूंक जाय आसलें. पूण तांकां कांयच लज दिसना. कशें लज येवचें म्हूण सयत तांकां ना. मोगाच्यान आमी लज भोगुंये. देवच अशें आमी लज भोगचें. पयलीं आमकां फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3 अध्यायांत 19 वचनांत सांत पावल म्हणटा आमी खंयच्या विशयांत लज भोगिजे की त्या विशयांत आमी महिमा भोगतो. वी ग्लोरिफाय इन दॅट. वाच पळय. नास्तांची अंत्यावस्था न्ही.
तांचें पोटच तांचो तांचे देव पोटूच तांचो देव. लज जेवंक फावो जाल्ल्या लज कृत्यांची जेवंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बडाय ती उलयतात. बडाय उलयतात. संवसारी वस्तूंशिवाय वय पुरो पुरो पळया लज जे त्या संगतीक ही बडाय उलयतात. इस्रायल प्रवादी आमकां सांगता 5व्या अध्यायान 22 वचनांत कितें सांगता ती आयकया. यू आर हिरोज ऑफ वायन. हाय तुमचें हाय खटा तुमचें खटा. ताका सोरो पियोवच्यांत ताका सोरो पियोवच्यांत तुमी वीर वीर हिरोज. सोरो बसोवच्यांत सोरो बसोवच्यान कॉकटेल कॉकटेल भारी वीर तुमी. आनी तातूंत यू आर प्राऊड ऑफ दॅट. यू ग्लोरी इन दॅट. मोगाच्या न्हू वही आमी चॅलेंज करून पियेचे चॅलेंज करून अशें पुरा करता. आत्मो नाश जाता म्हण करतून आमकां लज बगच्या विस्त्यांत आमी आमचीच बडाई उलयता. पक्षांनी मागया मोगाच्या न्हू लज पावया. बापा कडेन मागया दी आमकां करपा. बापा आमी लज बगच्या सांगतींत आमचीच महिमा बडाई उलयता. भोगोज आमकां दी आमकां करपा. आगारा भशेन हांव एक मूर्ख मनशाची बूद म्हाका ना म्हण वळखून घेवन लज बगच्याक देव चारा सांगात आख्खे दिनच एक जावन पातकांक जल्म हाडिना लोणशाक. आमच्या पातका वरवीं आमच्या पातकाचे परिणाम आमकां तो सोबीत सुंदर मुकुट धरणीन पडासो करता. आज बडव्या सारकी आसली आमी देवचाराची जाता. मग बापा ह्या सर वायट जाता आमकां निवार. आमच्या पातकांची प्रामाणीक लज बगूंक आमकां करपा दी बापा. खालतेपणी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. आमेन आमेन आमेन.